पाप्य हेम कोणान पावशी सासना पाप्य हेम कोणान पावशी दोनानी ग्रेस काय पाप्य आगासो वर्षी तुझो कोरोन्यो घेऊन पाप्या सोटे करे वेशी तुझो कोरोन्यो घेऊन पाप्या सोटे करे वेशी आगा पाप तुझदा बोला तुझे उठे साय देवा गेलो पाप्या तुझे रे पडो देवा गेलो पाप्या तुझे रे पडो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी कोश सोसून मरून जीवन जाल्ल्या आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमची सवे आसूं तुमचे सवे आसूं पावमळीनो तुमकां सगल्यांक माय मोगाचो येवकार हाजे मिसाच्या संभ्रमांत जुजे इलियस आणि एडविजीस विएगस हांचे पासत आमी मागतना मोनिका गोन्साल्वीस आपल्या जिविताचो 50वो वाडदीस 50th बर्थडे समारंभता जाल्यार फिलीप आनी स्वर्णा पेरेरा तशेंच पाश्क्वाल डिसोजा आनी आमेलिना डिसोजा आपल्या लग्नाचो वर्सीक दीस पाळटात तशीच एक आमची भयण आपलो 21वो वाडदीस समारंभता तांकां सगल्यांक मनान धरून हे मिसा बेटीन वांटो घेत आसतना देवाचो आशिर्वाद आमचेर पडूं आनी भोव करून आमच्या भाव भयणांक आमी दया काकूत दाखोवंक आमी सुळसुळीत आसूंक आमकां कृपा मागून घेवया आनी पवित्र रितीन बरे भाशेन वांटो घेवंक आमी पातकी म्हूण ओळखून देवा लागीं बोगसणे मागून हे मिसा बेटीक तयार जावया. हांव पातकी सोडपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध बाबा सौभाग्यवन सदांच संकवार मारीक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोडपदवेदार देव आमची काकलूत करूं सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थूया. देवा आमचे बापा आत्म्यांक जीव मेळच्याक तूं आमकां कुडीची दोणवण करूंक फरमायताय.
पातक सोडून तुवें मोगान दिल्ल्यो आज्ञा काळजांतान पाळून आमकां अदीक अदीक बोळ दी. आमचे सुमया तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परा, तूं भोव व्हरतो आनी भिरांकूळ देव. कोराराक तूं सदांच विस्वाशी. तुजो मोग करतात आनी तुज्यो आज्ञा पाळटात ताका तूं दयाळ. आमी पातक केलां आनी वांकडे तिंकडे वाटेंतल्यान आमी चल्ल्या. आमी वायट केलां आनी तुज्या आज्ञांचेर आनी हुकुमांचेर आड वचून तांची सरशिल्लीं आमी कडसडल्या. तुज्या नांवान आमच्या राजां कुंवरां पुर्वजां आनी हे गांवचे पोरजे कडेन तुजे सेवक प्रवादी उलयले आनी आमी तांचें आयकूंक ना. सर्वेस्परा, तुज्या मुखामळार सगळोच पोरजोळ प्रमाणीकपणाचो, पूण आमच्या तोंडार काळोख लोजेचो. लॉज जुदाच्या लोकांक, जेरुजाल्याच्या नागरिकांक, आख्खे इस्रायल पोरचेक, लागशिल्यांक तशें पयशिल्यांक, तुका सोडून वांकडे वाटेंतल्यान गेल्याव देखून तुवें देसान देसांनी शिंपडायलोल्या आमकां सगल्यांक लॉज. सर्वेस्परा, आमकां सगल्यांक, आमच्या राजांक, आमच्या कुंवरांक आनी आमच्या पुर्वजांक लोजेची नदर फावो, कित्याक आमी तुजेर आड पातक केलां. पूण तुका सर्वेस्परा आमच्या देवा अदीक सोबता काकलूत करूंक आनी भोगसणें दिवंक, कित्याक तुजेर आमी कोलपोल्या. सर्वेस्परा आमच्या देवाचो ताळो आमी आयकूंक ना. आपल्या सेवकां प्रवाद्यां उदेशी दिल्ल्यो आज्ञा आमी पाळूंक नात. देवाचें उतर हें. देवाचे ओडकार. आमचो जबाब. फावो त्या मापान आमच्या पातकांक तो कास्ट लायना. म्हणुया, फावो त्या मापान आमच्या पातकांक तो कास्ट लायना. आमच्या पुर्वजांचो अपराध आमच्या माथ्यार घालूं नाका. बेगोबेग तुजी कोणवळाय आमकां दाखय आनी पळय जाल्यार एकदम दोलडिरी. जबाब. फावो त्या मापान आमच्या पातकांक तो कास्ट लायना. तुज्या नांवांचे व्हडविके पासत पाव आमकां देवा आमच्या सुरवंडारा. आमचीं पातकां बोगोस सर्वेस्परा, तुज्या नांवा खातीर आमकां निवार. जबाब. फावो त्या मापान आमच्या पातकांक तो कास्ट लायना. कोयदांचें रूप रुदोन पावून तुजे मुखार, जांचेर मरणाचें फर्मोण पडलां तांकां तुज्या बावल्याची बोळान निवार. जबाब. फावो त्या मापान आमच्या पातकांक तो कास्ट लायना. पूण आमी तुजी पोरजां, तूंच चोरवाक व्हरताय त्यो शेळयो. सासणाच्या सासणांक तुका दिनवासतल्या, पिणकेचे पिणकेक तुजी वाखाणणी करतल्या. जबाब. फावो त्या मापान आमच्या पातकांक तो कास्ट लायना. उद्गार. तुजें उतर सोम्या आत्मो आनी जिवीत. सासणाच्या जिविताचो निरोप तुजें सोबें आसा. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, तुमचो स्वर्गीचो बाप दयाळ तशेंच तुमी दयाळ जायात. कोणाचीच नीत करी नाकात आनी तुमची देव नीत करचो ना. कोणाकूच गुन्यांवकार करूं नाकात आनी तुमकांय देव गुन्यांवकार करचो ना. दुसऱ्यांक बोगसात आनी तुमकांय देव बोगशितलो. दियात आनी तुमकांय मेळटलें. बरें चिकार
दामून चेपून आलोवन आनी ओतोसूर सुयेन बोललेले माप तुमचे उंटयेन पडटलें, कित्याक जे मापान तुमी दुसऱ्यांक दितात त्याच मापान तुमकांय मेळटलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखणी तुका क्रिस्ता. तुमी नीत करूं नाकात आनी देवूय तुमची नीत करचो ना. भाव म्हणून आमी फकत नीतूच करिना, आमी रोखडेंच कंडेमनूय करता. वी नॉट ओनली जज पीपल, द सेकंड स्टेप इज वी आर क्विकर टू कंडेम. हे आमचे सोयम न्हय. मार्क लिंक एक जेजुईत पाद्री एक धाकटुली खबर सांगता. तो सांगता आसलो म्हूण एक व्हडलो बरो गिरेस्त बिजनेसमॅन आनी ताका सोयरीक जाता एक बरें माणसुगेचें चेडूं ह्या बिजनेसमॅना लागीं काजार जावंक ताका एक सोयरीक येता. पिरायेन अशें मुखार आसलो बिजनेसाक लागून तो ते चेडवा लागीं काजार जावंक सोदता. पूण काजार जावच्या आदीं तो सारकी बारीक खबर घेवंक सोदता हें चेडूं बरें ना माणसुगेचें न्हू. आनीक एक एजन्सी डिटेक्टीव एजन्सी लागीं वता आनी म्हणटा मातशें हे चेडवाचेर दोळो दवरूंक जाय, तें कशें कितें तुमी सांगूंक जाय, पयशे पडटात ते हांव दितां. ही डिटेक्टीव एजन्सी एका एजंटाक सांगता ह्या चेडवाचेर दोळो दवर आनी आमकां रिपोर्ट दी. कांय म्हयन्यांनी रिपोर्ट येता हें चेडूं एकदम बरें स्प्लेंडर बरें भुरगें. पूण हालींच्या दिसांनी ते एका बिजनेसमॅना बरोबर भोंवता. हो बिजनेसमॅन बरो न्हू. हो बिजनेसमॅन इज ऑफ ए dubious character, but this girl is a wonderful young lady. रिपोर्ट काडटात आनी त्या मनशाक दितात. ताणें आपल्याची अकोल बरी न्हू तें सोदूंक विचून काडलेलो रिपोर्ट ताचेरूच आड येता. हो मनीस हो बिजनेसमॅन बरो न्हय आसलो. ज्या मनशा बरोबर तें भोंवता दॅट मॅन इज ऑफ dubious character असो रिपोर्ट येता. बाबा म्हणिनो आमच्या दोळ्यांत पाटी आसतना जायते फावटी आमी दुसऱ्याच्या दोळ्यांतले कुसकूट काडूंक भोंवता. ही आमची चाल जाल्यार सदांचीच. आनी आमकां गोंयकारांक खुशालकाय भोगता बलकावांचेर गजाली करून. आमचो जायते फावटी दिसूच रोखडोच काबार जाता. कितें करून गजाली करून नीत करून खबरो करून आनी न्हूच खबरो दुसऱ्याचे सेंटेन्स मारूंक. इंग्लीश भाशेन उतर आहा अंडरस्टँड. वी मस्ट अंडरस्टँड वन अनदर. अंडरस्टँड म्हणून खंयच्यान येता तें स्टँड अंडर. स्टँड अंडर म्हळ्यार कितें आमी दुसऱ्याच्या मोच्यांनी वचूंक जाय. आमी आमकांच दुसऱ्याच्या जाग्यार घालूंक जाय. तेन्ना की आमकां कळटा दुसऱ्याक कितें भोगता. भाव भयणीनो जायते फावटी आमी एकामेकाचेर सेंटेन्स मारूंक खूब फुडें आसता. पूण आमची नीत सारकी न्हय. फक्त देवाची नीत सारकी. देखून जेजू म्हणटा नीत करूं नाका देवूय तुमची नीत करचो ना. तुमी दयाळ जायात कित्याक तुमचो स्वर्गीचो बाप दयाळ.
आनी ताची नीत देखून ताणें केली जाल्यार आमी कोण ताच्याशी उबी रावंक शकता. तरी आसतना उदेंतेक तावन अस्तोमतेक पुरान ताचें बोगसणें मेळटा. तो आमची पातकां पयस थापता, आमच्या पातकांचो उगडास धरिना, आमकां दया आनी काकूट दिता. आनी देखून जेजू म्हणटा, जे मापान तुमी दुसऱ्यांक दितात त्याच मापान तुमकांय मेळटलें. जे मापान आमी दया दिता, बोगसणें दिता, काकूट दिता, तेच मापान देवूय आमकां दितलो. आयज आमी घरा वयता आसतना हाचेर नियाळ करुया. जायते पावटी बाबा म्हणिनो इवन अनकॉन्शियसली गमन आसतना पुरान आमी एकामेकाची नीत करता, एकामेकाक कंडेम करता, एकामेकाची सेंटेन्स मारता. आमी कोणूच न्हय, आमची नीत केन्नाच सारकी जावंक जायना. देखूनच आमचे जुईज पुरान ते मागीर सुप्रीम कोर्ट जावं, हाय कोर्ट जावं, सेशन कोर्ट जावं, व्हडली पेपरां, इतली मोटी सेंटेन्स, इतली मोटी सेंटेन्स, 2000-3000 पानांची सेंटेन्स तांची, ताका सेंटेन्स म्हणटात. एक मनीस गुलाम चुकला ओ ना चुकला तें सांगूंक 2000-3000 पेपर्स, ही आमच्या जुईजांची सेंटेन्स. आनी ती पुरान वांकडी, जायती पावटी वांकडी. देव नितीदार, नितीवोन नितीदार, पूण तरी आसतना तो आमची नीत करिना. तो आमचे सवेन दयाळ. आमी एकामेका सवें दयाळ जावया. भेटून एक आमी गायन गावया. माफी मागता हूँ, शांति देता हूँ. C22 पान 30 आणि 7, C22 पेज 37. बावणीचो राग दोन आसाय, हे भेटून नाभाग तुका आगासोर तुझी दाना, पयली शांती करून तू वच. माफी मागता, शांती दिता, देवा पेऱ्याक मोगान बेगून, मोची गोबी करूं घेता. माफी मागता, शांती दिता, देवा पेऱ्याक मोगान बेगून, मोची गोबी करूं घेता. भयणी भावांनो, हे आमचें बलिदान सोद पदवीदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्वर मानून घेवन. सर्गींच्या बापा, आमच्या मागण्यांक दोयेन कान दी आनी सर्गींच्या गुटांनी तुजी सेवा करूंक आमकां निर्मिताय देखून संवसारी वस्तूंक आमी लोबजुना जायशें कोर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. सर्वेस्पर तुमची सभे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेश्वरा पवित्र बाप्पा, सर्वपदवीदार आनी शासनाचे देवा, सर्वकाळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमचे सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो. नवीन करूंक आमची मनां, शुद्ध करूंक आमची काळजां, फाव करताय आमकां भुरग्यांक तुज्या हो नवो काळ सोडवणीचो. आमच्यो वणवण्यो दमावन तुजी चाकरी करूंक निर्बळी काळजान भरताय तूं आमकां नव्या बळान. सोरतेल्या वस्तूंक फावो तें मोल दिवन
सोरोनात असल्या वस्तूंचेर दवरूंक आमची काळजां बापायच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां. देखून सगळ्या दुतां भक्तां सांगाती तुजी स्तुती निरंतरी एकाच थळ्यान आमी उच्चारता. पवित्र 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 दोलबरांचो सर्वेश्वर तूं. उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय. बाप्पा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात. म्हणजे रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक करोराचें रगत. पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावरताचो गूट परगुटया. जेजू मेलो, जेजू जिवन जाला, जेजू नव्यान. बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. अजिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल सुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली. देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतले आम्हा समेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वराके पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे पाप साहेबा, फिलीप आमचे बिश साहेबा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडूय. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो दवरून मेल्यांत ते आमचे भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजी इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी हांगा एकठांय आसलेल्यांची आपआपल्या घरांनी रावन मिसा बेटीन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारये देवाची आनी आमचे माय सांगती तिचो पोती भाग्यून झुजे भाग्यून दंडूत आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणेचे सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणेच्या ससनांक. भाव भयणीनो, आमची चूक करतल्यांक नीत करिनासतना बक्षणी दिवंक जेजू आमकां आपयता. ताणें शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान आतां आमी सांगती बापाक उलो मारुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. आमचो दिसवटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस. सर्वेश्वरा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत तुजी संस्कार आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमुशान उतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटोय आनी सोरवाकांतांतली वाटाय. तुमी जेजू क्रिस्ता तुज्या दोन उदांक वळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता.
आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र विचार बावरताचे दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजूर चलयता ससनांच्या ससनांक जेदूची शांती सदांकाळ तुमची सगळें आसूं. कुशलकायेन एकामेकाक जेदूची शांती वांटुया. देवाची शिळे वस्त जेजू आमकां दयाळ जावंक आपयता. वस्त जेजू आमकां एकामेकाक बोगसणी दिवंक आपयता. वस्त जेजू आमकां दयाळ काळजाची मनाची जावंक आमंत्रण करता. येताच्या जेवणांत वांटो घेवन दयाळ मोल काळजाची जातली आमी सुभागी. ते म्हजे बरेचे म्हाका भावार्थाचे दोडे क्रिस्मसा वेळार आमी गायन गावया. D5 5:49 D5 पेज 49. भावार्थाचे दोडे आमकां तूं दी जेजू. तुका बोडून बोगू आमकां जागोय जेजू. भावार्थाचे दोडे आमकां तूं दी जेजू. तुका बोडून बोगू आमकां जागोय जेजू. दिसा दोवडो दिसा तांबडो सोरो शेवदां जेजूची ताचे जिवे रोगो. दिसा दोवडो दिसा तांबडो सोरो शेवदां जेजूची ताचे जिवे रोगो. भावार्थाचे दोडे आमकां तूं दी जेजू. तुका बोडून बोगू आमकां जागोय जेजू. भावार्थाचे दोडे आमकां तूं दी जेजू. तुका बोडून बोगू आमकां जागोय जेजू. प्रार्थुया. कोनवळे बाप्पा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या ह्या बलिदाना आनी जेवणा वरवीं आमची पातकां धुवन वचूं
आनी सर्गीच्या सुखान आमकां वांटो मेळूं हें आमी मागता क्रिस्ता आमचे सुमया वरवीं आमेन. आतां सकाळीं आज आमी घराघरांनी कुमन्या वतले हांव पिड्योवंतांक पातकूर ब्रादर आनी हांव आनीक घरांत आसलेल्यांक जावं ते कुमसार करूंक आनी बूक करून पास्कांची परबीक तयार करूंक आमचो हुस्को सांजे 6 ते 7 लग्न जातल्या बो करून एप्रील माय म्हयन्यांत लग्न जावंक सोदतात तांणी ह्या लग्नाचे कुर्सांत मॅरेज इन्स्ट्रक्शनांत वांटो घेवचो 6:30 वरांचेर आमची PPCची जमात 6:30 वाजता इगोजेंतूच आमची PPCची जमात सांजे 4 वरांचेर आमची भयण डेझी कार्वालो अंतरल्या तिचो इंतेर सांजे 4 वरांचेर सर्वेश पौर तुमची सवय आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर्पदविदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन. आमचो सर्गीचो बाप दयाळ तशेंच तुमी दयाळ जावं जेजूचे नांवीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार. देवी घालुया. थोड्यो घडयो हे सकाळच्या आदेशाच्यो जेजू म्हऱ्यान सरतना ताका आमी नमस्कार करुया. हे जेजूक कांय घडयो आदी आमी आमचे काळजांत घेतला. ताचें उतर आमी आयकलां. ताचो निरोप आमकां मेळ्ळा. मोगळा जेजू, म्हजो सर्गीचो बाप दयाळ तशेंच तुमी दयाळ जायात. हो तुजो निरोप आमच्या मना काळजांत गोट रिगून उरूंक, कोणाचीच नीत करूं नाकात आनी देवूय तुमची नीत कोचचो ना. बोगसात आनी तुमकांय बोगसणे मेळटले. दियात आनी देव तुमकांय दितलो. सुयेन बरोवन वता तसलें माप तुमचे उंटयेंत घालतलो. मोगळा जेजू, कोणाच्यान देवाचे नदरे मुखार उबी रावंक जाता. तरी आसतना
बापाची काकूत, बापाची दया, बापाचे बोगसणे आमी खिणा खिणा गुडये गुडये अनुभवता. जितली उदेंत अस्तोमतेक तावन पयस आसा तितली पयस देव आमची पातकां फेकता. तो आमच्या चुकीचो पातकांचो उगडास करिना. कोणाच्यान समदिराचो ताव घेवं येता समदिराचे खाला एट द बॉटम ऑफ द सी ताणें आमची पातकां घातल्यान ती तो वयर काडिना. ती थंयच आसात. इतलो देव आमचो दयाळ. मोगाळ जेजू, हे दयाळ मोवाळ बापाची भुरगीं आमी जावंक हे दयाळ बोवाळ बापाची काकूत बोगसणे आमचे सांगाताक आसलेले आमचे भाव भयणांक आमी वांटूंक आमकां सुडसुडीत कर. आमची सोडवण करूंक तूं पातक्यांक सोदूंक गेलोय पूण तांची नीत केली ना. पोतेन जाल्यार तांणी तुजें बोगसणें अनुभवलें. प्रदुवारांत सांपडलेले वस्तुरेक फातरांनी मारूंक येवजिल्ले मनीस फातर खाला उडून पोत्तून गेले. सामारितान वस्तुरेक तान लागता तसलें उदक व्हरूंक आयिल्लेक तुवें तिचे सोबे सासणाची जोरी फूट अशें केल्यो. सिमावांच्या घरांत जेवणाक गेल्ले कडेन ती वस्तुरी तुज्या पांयाशी रडून आपल्या केंसांनी तुजे पांय पुसून आपल्या पातकांचे बोगसणें मागताली. तिणें म्हजे सोबे व्हड मोग दाखयलो देखून सगळीं तिची पातकां बोगसलीं. सिमाव आपल्या मनांत चिंतालो ही बायल कोण. तो प्रवादी जाल्लो जाल्यार आपल्या काफुट्टा ती बायल कोण ती जाणो जातलो आसलो. मोगाळ जेजू, सगल्यांक तुवें बोगसणें दिलें, कोणाचीच नीत केली ना. हे प्राचीत काळांत जेजू आमी असोक्त तुजी भाव भयणां जायते फावटी हे आमचे जिबेन आमी जायत्यांक कंदेनार केल्यात, जायत्यांचेर सेंटेन्स मारला, जायत्यांचें नांव आमी पिड्यार केलां. जायते फावटी सोत कितें तें सोदून काडिनासतना पुरान जेजू आमी नीत केल्या. आमी दयाळ जावंक ना.
ह्यो थोड्यो घडयो तुजे सांगताक सारतना जेजू तुजें असलें काळीज आमकां दी, काकुतीचें काळीज, मोगाचें काळीज, सोंसणिकायेचें काळीज, बोगसण्याचें काळीज, तुज्या दोळ्यांनी आमची चूक कोत्तेल्या भाव भयणांक पळोवंक आमकां भावार्थाची नदर दी जेजू.